Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. जे पेट्रोल मेळत तशे रेट जाल्या आज 110 रुपयाचेर पावला सबंद खंय खंय 100 रुपयाचेर आसा डिझल तशेंच आसा हे कंट्रोल करपा खातीर इलेक्ट्रिकल व्हेकल आनी गॅसाचेर चलपी व्हेकल ही मुखार येवपाक जाय गोंयांत म्हाका दिसना ही स्कूटर जी आसा द बेस्ट क्वालिटी स्कूटर वीच इज लॉन्च इन गोवा एज ऑन टुडे इज 1,10,000 डेफिनेटली सिटीनूच घेतल्या रजिस्ट्रेशन ना थोड्या गाडयांत तांचें रजिस्ट्रेशनूय ना इतले इजी हें आसा थोडे गाडयांत तें लायसन ना. इलेक्ट्रीक गाडयो वापरात म्हूण वीज मंत्र्याच्या उल्या उपरांत गोंयभरच्यान वेगवेगळ्या तरेच्यो प्रतिक्रिया येवंक लागल्यात. वास्कोचो एकलो म्हणटा गाडयो म्हारग गरिबां कडेन इतले पयशे खंय, कोणी घेतल्योच आनी फाल्यां लायटीची बिलां वाडल्यार कितें. अभी इलेक्ट्रिक बाइक पहला तो महंगा किया ये लोग ही गवर्नमेंट का, जो अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट है बीजेपी का, उन लोग ही रेट उसका महंगा करेला है. पेट्रोल भी उन लोग ही महंगा किया. आज वो लोग बोलता है कि हम लोग बाइक लेने का बोल के, आज हम लोग बाइक लिया तो अभी हमारा सब पहले का इंटरेस्ट है, जो भी हम लोग अभी पैसा किया सब क्या वो क्या होएगा, और जो अभी बाइक लेने के लिए अभी पैसा कौन देगा. और ऊपर से हम लोग को बाइक लिए तो आज के दिन करंट वो देखा तो महंगा है, कल के दिन और करंट का रेट उन लोग महंगा किया, हम लोग फंस जाएगा इसके अंदर. गवर्नमेंट तो रेट कम कर रहा है, नहीं पेट्रोल भी बढ़ा रहा है, गाड़ी का रेट भी बढ़ा रहा है, हम लोग गरीब लोग खाली इसमें फंस रहा है. तो मैं ये गवर्नमेंट से विनता करता है कि अगर गाड़ी से निकलता है तो भी गाड़ी का रेट तो आधा करो, हाँ, जो हम लोग खुशी खुशी जाके गाड़ी ले सकता है. इलेक्ट्रीक बायक्सांची वळख सिटी रायडां खातीर मर्यादीत. कम्पेअर टू पेट्रोल गाडी ही गाडी बरी येता, म्हटल्यार फक्त इतलेच तिचे ड्रॉबॅक्स की तुका ती जस्ट सिटी ड्रायव्ह गाडी ती तू गोंया भायर खंय व्हरपाक शकना. आनी व्हरपाक जाय जाल्यार सुद्दां तुका सद्या गव्हर्मेंटान अजून सगळ्या कडेन जाग्यांचेर ते अजून हें घालूंक ना, तेंचे स्टेशन्स घालूंक ना, इलेक्ट्रीक चार्जींग घालूंक ना. सो ते एक्चुली घातले जाल्यार ते खूब बरें जातले चार्ज करपाक आमी व्हरता जाल्यार खंय. चार्जिंग स्टेशनां ना, वता थंय चार्जर व्हरप, मेळटा थंय चार्जिंगेक लावप. आता इलेक्ट्रीक बायक घेतलेल्याक म्हाका पेट्रोलाची गरजूच पडना. सो आनी तुका आतां गव्हर्मेंटाची सबसिडी बीन कितें मेळ्ळा हेजेर गाडयेचेर? गव्हर्मेंटाची सबसिडी अप्लाय केला हांवें, पूण सद्या तरी येवंक ना. इतली अशी आशा दवरता. समज म्हाका खंय पयस वचपाक जाय जाल्यार हांव केन्नाय चार्जर घेवन चल्लो, मागीर ते सोयऱ्यांगेर वयता, थंय मातशी चार्ज करपाची, मागीर दुसरे दिसा मागीर येवपाचो परत रावपाक बीन. 70 सारक्या वाठारांत पावसाच्या दिसांनी 3-3 दीस लायट नासता, तेन्ना कितें. आणि ही जी कार जी कितें आसा ती ग्रामीण भागांतल्या लोकांक खबर आसा न्हू यूज करपाक खूपच कठीण आसा. कारण आमी पळयता की सद्याच्या हेतूंतल्यान की पावसाच्या सिजनांत जर पळयलें जाल्यार हे जे हे आसात लायटीचो खुबसो प्रॉब्लेम आसता आनी एखादे वेळार 2-3 दीस अशें लायटी नासता. अशें खुबशे ग्रामीण भागांत 70च्या तरी भागांत आमी पळयल्लें आसा की अशें लायट ना अशें. सो अशा वेळेन खबर आसा 8 वरां ती कशी आमी चार्ज करून दवरप हो एक प्रश्न आसा. कारण हे सगळे एकामेकाचेर डिपेंड आसा. कारण इलेक्ट्रीक व्हेकल जर करता जाल्यार ताका तितलो सफिशियंट टायम दिवपाक जाय चार्ज करपाक आनी अकॉर्डिंगली तशेंच आमची सिस्टमूय आसपाक जाय. सपोज वाटेक खंयसरी बंद पडली जाल्यार तशें आमकां इलेक्ट्रीक व्हेकल टायम टू टायम आमकां रिचार्ज करपाक. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारीक, कल्पेश गांवस, विक्रम नायक आनी विवेक प्रभू.